सिलेबस चेंज झाला आता त्याप्रमाणे आम्ही जसे लोक बदलतात, लोकांचे डिमांड्स बदलतात, लोकांचे इश्यूज बदलतात, आम्ही लोकांचे इश्यूजां बरोबर आम्ही बँड जातात आणि लोकांचो जर जे डिमांड दिला आमकां की बीजेपीचे कॅन्डिडेट हरोवपाक तुम्ही मातशें एक पावल फाटी मारात, आम्ही मारपाक तयार आसा आणि त्या खातीर आमचे एक दोन कॅन्डिडेट विड्रॉ जाता. काल ऑलरेडी एक कॅन्डिडेट विड्रॉ जावन आमच्या बांद्रे मतदारसंघात मोर्जीन आम्ही MGP कॅन्डिडेटाक सपोर्ट केल्लो आसा आणि दुसरो जो आसा रामबॉल थंय आमकां MGPन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. अशे थोडे कडेन MGPचे थोडे कडेन आमी डायरेक्ट फायट करता जंय आमचें दिसता की आमचो कॅन्डिडेट स्ट्रॉंग आसा. आमी अजुनूय अपील करता बाकीचे कॅन्डिडेट आनी बाकीचे पार्टीचे हांकां बीजेपीक हरोवपाक म्हाका दिसता थंय गरज आसा, थंय थोडो आमी सॅक्रिफायस आनी एडजस्टमेंट करपाची गरज. लास्ट 6-7 म्हयने जे गॅप पडला पळय ते कितले बेनिफीट जातले बिकॉज देर हॅव बीन नंबर ऑफ इश्यूज विच हॅव गॉन अगेन्स्ट द सी लास्ट टायमार मार्चान जर इलेक्शन जालें तेजे नंतर जो लोकांचो राग आसा, तिडक आसा आनी बीजेपीचे अगेन्स्ट एक रोश आसा तो वाडला कारण त्यांचे करप्शन आनी एक्सपोज केला आमी. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, लोक रस्त्यार आसात, हातूंतल्यान बीजेपी भितर पॅनीक आसा, बीजेपी भितर अनरेस्ट आसा की ह्या फावटी लोक तांकां हरयतले हें सारकें कळटा. म्हणून आयज कोड ऑफ कंडक्ट व्हायलेट करून मुख्यमंत्री आनी तांचे मंत्री मतदारसंघाक भोंवपाक तांकां पडटा, नाल्यार कोड व्हायलेट करून तांकां पयशे वाटपाक बॅग घेवन बाबू कवळेकर बॅग घेवन भोंवता, मुख्यमंत्री ताचे फाटल्यान एक बॅग घेवन भोंवता, विश्वजीत राणे बॅग घेवन भोंवता. ही तांकां कित्याक गरज? तुम्ही जर काम बरें केलें तुम्ही बसान बाकी करा, म्हणजे कोड ऑफ कंडक्ट जो चालू आसा ताका रिस्पेक्ट करात. कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हीच व्हायलेट करता, मुख्यमंत्री व्हायलेट करता, मिनिस्टर व्हायलेट करता, इलेक्शन कमिशनरी बोल्सान दवरलेलें आसा, तांकां जाय तशें ते हें करतात. आमी जर बेश्टी सुद्दां मिटींग घेतली, बूथ कमिटीची मिटींग घेतली, बूथ कमिटी मिटींग आमकां काल हांव नुयें आशिल्लो, काल नुयें फक्त बूथ मेंबरांक गायड करताले त्या दीस कशें करचें. तर हे पुलीस धाडटा काय आमकां आमची मिटींग हाडोवपाचो प्रयत्न केलो. आमी जाल्यार पयलीं बाबाशनाची मिटींग हाडून येयात. मी सरकाराक कोड ऑफ कंडक्ट लागना आनी ऑपोजिशनाक कोड ऑफ कंडक्ट लागता, सो तेजें आमी खंडन करतात. पूण त्यांनी कितलेंय करूं, त्यांनी गव्हर्मेंटाचो पावर कसलोय एब्यूज करूं, कितलेय पयशे यूज करूं, कितल्योय धमकी दिवं, त्या फावटी लोक तांकां त्यांचो जागो दाखोवन दितले आनी लोक तांकां एक स्ट्रॉंग सिग्नल दाखयतले की तुमी गोंयांक नाका म्हणून. हाऊ वूड यू सी दॅट की फाल्यां तुमचे ZP कॅन्डिडेट ते जिखोन येता पळय ते पार्टी चेंज करून दुसरे कडेन वचना जात तुमचे पयले 10 येयलेले आसा आनी गेलेले. आमी आमच्या कॅन्डिडेटांक आमच्या सगळ्या कॅडरांक वॉर्निंग दिल्ली आसा, थंय गरज पडली कायद्या भायर सुद्दां वचोन आमी हाडयतले म्हणून. दोन्ही डिस्ट्रिक्ट कमिटीच्या प्रेसिडेंटांनी, आमचे एक प्रेसिडेंट हांगा आसा, त्यांनी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिली आसा आमच्या सगळ्या कॅन्डिडेटांक, तुम्ही जर जिखोन येवन आमदारां भशेन पयशे घेवन जर पक्ष बदलूक केले लोकांचे विरुद्ध वचोन जाल्यार मागीर आनी थंय कायदो आनी हें कांय ना. आमी जेलीन बसपाक तयार आसा, पूण लोकांचो जो रिस्पेक्ट दिलो आसा, वोटाक मान दिलो आसा, तो आमी बदलुपाक कोणा दिवचो ना. वेळ येयलो कायद्या परस मायज वचोन आमी जेलीन बसपाक तयार आसा, पूण लोकांक जो आदर आसा, लोकांनी वोटींग दिल्लें आसा ते चेंज करपाक आमी दिवचे ना आनी खंयच्याय हेजेर वचपाची आमी तयारी दवरलेली आसा. आमचे दोन्ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, CLP लिडर, बाकी सगळे लिडरांनी बी तांकां स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिल्ली आसा, कितलेय पयशे येवन लोकांचो अपमान करनाका, लोकांक विकनाका. ओके. आनी एक थिंग म्हणल्यार लास्ट आता तो वेळ आहे. थँक्यू.